ग्लोबल कोंकणी फोरम तेंच्यांनी आज आमचे सगळे जाण भाव येयले आमचे आनी तेंच्यांनी जे कितें रिप्रेझेंटेशन दिलां की कोंकणी ही रोमी जो तुमी जावपा जाय खातीर आनी तेंची जी चळवळ आहा ते चळवळीन तेंच्यांनी सगळ्या आमदारांक तेंच्यांनी कॉन्टॅक्ट केला. सो आमी एक नवेलचो आमदार ह्या नात्यान जे कितें तेंच्यांनी दिलां ते आमच्या सीएमा पर्यंत पावपाचो प्रयत्न करतलो आनी आमचो तुमकां सदांच सपोर्ट आसतलो कारण आमचे गोंयची भास जावं ती रोमी लिपी ही दोनूय भास आमच्यो जर उरतल्यो जाल्यार आमी सदांच ते मुखार हाडपाचो प्रयत्न करपाक आनी हांव त्या बाबतींत सीएमा कडेन उलयतलों. आयज आमी आमचो MLA बाब उल्हास गोंयकार हाका मेळयले आनीक आमी ताका एक बिल कोंकणी अमेंडमेंट इको स्टेटस रोमींग दिवचो म्हूण आनीक तशेंच एक रेजोल्युशन जे इस्कॉलांनी रोमी लिपी इंट्रोड्यूस करची म्हणून इन अ फेज मॅनर फ्रॉम स्टँडर्ड 1st to 10th स्टँडर्ड ही दोनूय रेजोल्युशनां ते कडेन आमी दिल्या आनी ताणें आमकां आश्वासन दिलां की तो ही दोनूय रेजोल्युशनां आपूण सीएमाशी भासाभास करतलो आनीक ताचो आमकां सांगलां ताणें आमचो सहकार आहा म्हणून हे इश्यूआचेर आनीक तो प्रयत्न करतलो जाता ते परवीं रोमी लिपीक मान्यताय दिवपाक.